हांव मागता आमचो वॉर्ड मेंबर बाब संदेश पार्सेकर सुरेश पार्सेकर मागता आपली दोन उतरां समोर वेलकम करता. या जमातल्या सगळ्यांक माझो पयलो नमस्कार करता. भाव भयणांक तशें जाणटे आमचे तांकां सगळ्यांक हांव पयलीं नमस्कार करता. आयच्या ह्या चॅपलाचे तशेंच रस्त्याच्या उजवाडाक आमच्या मदीं आसा आमचे शिवोली मतदारसंघाची MLA मॅडम आमची लाडकी आमदार मॅडम दिलायला लोबो, तसेच कळगुट मतदारसंघाचे MLA तसेच दराडीचे आमचे असे आमदार जावन आसा मिस्टर सर मायकल लोबो, यांचे हांव खरेंच मनापूर्वक स्वागत करता. तसेच आमचे पंचायतीचे पंच सुरेंद्र गोवेकर, दुसरे पंच दिनेश पाटील, स्मिता कोरजोळेकर, रोमलदीन मेंडोन्सा, प्रतिमा गोवेकर, तसेच एक्स पंच हनुमंत गोवेकर, तसेच आमचे संदेश कोरजोळेकर, तसेच आमचे JE संदीप कारकानीस, AE जॉन्सन, सगळे ग्रामस्थ हांगा आमी उपस्थित आसा. आज सुंदरसो असो कार्यक्रम चॅपलाचो मॅडमीन केल्लो आसा आनी हांव मागता सराक आनी मॅडमीक सगळ्यांनी ताळ्या वाजून त्यांचे स्वागत करचें की तेंच्यांनी चॅपल बांदून आज तेंचे हांव देवा कडेन मागता की तेंचे आरोग्य आयुश्य दीर्घायुश्य व्हावं ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करता. आणि आज रस्त्यार जो मुख्य रस्तो जो आमचो वागातर पेट्रोल पंप टू सेंट मायकल चर्च, खरेंच हेचें काम जे आमी केलां, इतल्या अडचणीचो हो रस्तो आसलो आनी हेचो मोलादीक म्हणजे सिंहाचो वांटो म्हणजे आमचे सर मायकल लोबो हेचो आसा. परत एकदा तुमचे कडेन मागता की तांकां खरेंच तेंचें अभिनंदन करचें कित्याक की तेणी म्हाका बरे पैकी मार्गदर्शन केल्लें आसा. कित्याक जेन्ना हो रस्तो काम करतना हांगर एक म्हणजे तेणी म्हाका सांगलें की आमी केबल घालया, आमी 11 kV केबल घातलो. मॅडमीने आमकां भरपूर सपोर्ट केलो, आमी पायपलायन घातली हांगर आनी हें काम थोड्यो अडचणी येयल्यो आमकां, पूण थोड्या लोकांनी त्रास घेतलो. आमी त्या लोकां खातीर दिलगीर व्यक्त करता कित्याक लोकूय खूब त्रास जाल्लो आसा. आतां 1 वर्स जालें हो रस्तो पूर्ण जाल्लो आसा की थोडे कडेन मातशे प्रॉब्लम जातलेत कित्याक हो रस्तो आहा थोडे कडेन मातशी माती भितर वयता आनी थोडे व्हिडिओ घालता म्हणटा की रस्तो सारको करूना. तर तेचें कारण तें न्हू की थोडे कडेन पायपां फुटलेलीं, खुबशीं कामां आमी केल्लीं आसा. तें आमी काम जें कितें खंय डागडुजी जाल्या ती आमी काम पूर्ण करतले. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन की मायकल सराक आनी मॅडमीक धन्यवाद दिता आनी म्हाजी 2 उतरां आटोपती घेता. थँक्यू. देव बरें. थँक्यू सुदेश बाब. आता हांव मागता आमची शिवोलची आमदार मॅडम दिलायला लोबो आपली 2 उतरां. येस, गुड इवनिंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांजा उणयता. आयज आमचे हें ब्युटिफूल चॅपल होली क्रॉस चॅपल एट ग्रँड जिवार वी आर इनॉग्रेटिंग दीस चॅपल and inaugurating this hot mixing of the road, hot mixing with beautification of this road from St. Michael Church up to petrol pump. And for this function we have in our midst honorable MLA of Kalagur constituency Shri Michael Lobo, आमचे स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब सुरेश, सगळे पंचायत वॉर्ड मेंबर्स बाब सुरेन, आमचो एक्स वॉर्ड मेंबर बाब पेद्रू, आमचे वॉर्ड मेंबर बाय प्रतिमा, बाय आमचे स्मिता, बाय रोमालदिना, आमचे दिनेश पाटील, एक्स वॉर्ड मेंबर्स बाब हनुमान, बाब संदेश, एक्स सरपंच बाय आमचे गोवेकर आणि येई आमचो बाब वितोरीन, जेई बाब आमचो संदीप, आमचे प्रेस मिडिया आणि सगळे हांगा सरले ग्रामस्थ कोणी खोशी बघता. पहिले म्हणटा ते हांगा रस्तो तुमी जाणा आसतली कितलो बारीक आसलो सामी आणि हे कपेल सारखे हांगा फुडें आसले आनी कितलेच ट्युरिस्टाचे तशेंच लोकलांचे एक्सिडंट हांगा जाताले. अँड दीस अंजुना बींग अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन हांगा कितले प्रॉब्लम जाताले. सो पहिले म्हणटा ते मायकल लोबोक देव बरें करूं म्हणटा, ताजें विजन आसलें की हो रस्तो वाडोवया म्हणून आनी तेका आनी म्हाका सगळो सपोर्ट केलो आमचो स्थानीक वॉर्ड मेंबर बाब सुरेश, सरपंच बाब दास आनी सगळे वॉर्ड मेंबर हांगा उबे रावन एवरी डे सगळ्यांनी तुमी आमकां हातभार घातलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. पयलें म्हणटा ते कपेलाचे आमचे डिझायन केला बाब आमचो नेविल प्रोवेन्सा, तेका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. एंड आय वूड रिक्वेस्ट
Kalangut MLA to please hand over memento. जोरात नु सुरेश everyone. चप्पलाचो डॉक्टर पेंटन Dr. Fenton, please come here. डॉक्टर पेंटन Please stand here. And yeah, just start. येस आमचो बाप नेविलान आमची ही कितलीशीच कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉपेला डिझायन केला. ही इज बींग ब्लेस्ड. ही हॅज दॅट विजन अँड दॅट blessed to design the chapels. He will tell you after how many chapels he has designed. We are truly blessed to have a friend like him. मागीर देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर फेंटनान आमकां हांगा कॉपेल तोय आयलो जेन्ना आमी आमचो रस्तो आनी कॉपेल करताली. सगळ्या शेजाऱ्यां कडेन उलोवन शेजाऱ्याच्या उलोवन आमकां he helped us in doing this work. आणि चडशे आमच्या सगळ्या ह्या वाठारांतल्या शेजाऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. दोज हू हॅव गिवन अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी इन वायडनिंग द रोड. प्रॉपर्टी कोण दिना? कोण दिता सांग म्हाका? पूण ह्या सगळ्या शेजाऱ्यांनी हांगा आपले जागे दिले आणि आमी तांकां कांय जाणांक कंपाऊंड वॉल बांदून दिले, अर्द्यांनी आपले बांदले. सगळ्या शेजाऱ्यांक हांगा देव बरें करूं म्हणटा.